on similar thoughts from the theme, like St. Francis Xavier, let us, as followers of Jesus, bear witness to him. In today's first reading, Prophet Daniel sees a vision in Babylon. Babylon symbolized idols and human praise, and honor themselves and reject God's saying, we don't have the need of God. Thus, humans distance from God and embrace the world. In today's Gospel, at the very last moment, Jesus conveys to us, his followers, some very important things and asks us to live life with awareness. Let us pray to God that as followers, day by day, we may grow in the deeper knowledge and experience of Christ, enlighten others by our words, proclaim Jesus through our deeds, and thus, like St. Francis Xavier, witness to Christ in the सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आज नोवेनाचो 8वो दीस जो भेटयला म्हत्वाची भयणां. आयच्या दिसाचो विशय भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे देखीन जेजूची पाटलावदारा म्हूण गवाय दिवया. जेजू विशीं असलीच भावना घेवन शिसांनी क्रिस्ताचो वावर आख्ख्या संवसारांत परगटलो. जेजूचे लागशिल्ले कशे तांकां जायते सोसूंक पडले. तरेकवार आव्हानांक फुडो करचो पडलो. थोड्यांक जिविताचें बलिदान दिवचें पडलें. तरी आसतना जेजूक तांणी सोडूंक ना. आयच्या पयल्या वाचपान दानियेल प्रवादी बाबिलोनीन रावून दर्शन पळयता. आदल्या कोरारान बाबिलोन कुणायता, कुड्डे देव आनी मनीस आपलीच तूस गायता वो आपणाकूच वयर काडटात आनी देवाक फाटीं उडयतात म्हणून देवाची गरज ना म्हाका. ह्या वरवीं मनीस संवसाराक वेंग मारता आनी देवाक पयस करता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां निमाणी घडये वेळार जेजू आपल्या पाटलावदारांक कांय म्हत्वाच्यो वस्तू कळीत करता आनी जागृतायेन जिवीत फुडें व्हरूंक मागता. आमकां जण एकल्याक होच क्रिस्ताचो उलो. ह्या नोवेनांतल्यान भाग्योन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून ताचे भाशेन संवसारांत आमकां गोवाय कर म्हूण मागुया. एकेरीत मागणे उत्सव 25 रॅलिकांची दाखोवण 2024 आनी आमी चलत आयल्या आनी वचून चलता ती परिशदीक वाट मनान धरून तयार केलां. ह्या वेळार सगळ्या भावार्थान आमी हे मागणे हांगासर करुया आनी हे ओत्मीक तयारेक आमी सुरवात दिवया. सगळीं उबी रावन बरोबर हे मागणे आमी करुया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसां पासत आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिसियोनारी उर्बेन शिव वर्तमानांचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रॅलिकांचे दोबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोळान
आमचो एकचार पिराय तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरो आसो दितली शिव वर्तमानांची उर्बेवून परगटणारां आमकां कर. आमेन. Test. 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 सगळीं उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, पाटलावदार आपल्या गुरूची पाट सोडिना. ताच्या मना काळजान जाल्लो प्रभाव आपल्या गुरू विशीं तो दुसऱ्यांक परगोटल्या बगोर रावना. आपूण वेता थंयसर आपल्या गुरू भाशेन तो वागता
आनी सगल्यांचो गोट जावंक वावुरता आनी हे तोरीन एक खरो शीस आपल्या जिविताच्या माध्यमांतल्यान गुरून शिकयल्लें दाखयल्लें ते दिसपोटी जिवंक आपल्या गुरूक गवाय दिता. आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी आयच्या दिसाचो विशय भाग्योन फ्रांसीस शावेराचेर देखीन जेजूची पाटलावदारां म्हूण गवाय दिवया. जेजून विशीं असलीच भावना घेवन शिसांनी क्रिस्ताचो वावर आख्ख्या संवसारांत परगटलो. जेजूचे लागशिल्ले कशें तांकां जायतें सोसूंक पडलें. तरेकवार आव्हानाक फुडो करचो पडलो. थोड्यांक जिविताचें बलिदान दिवचें पडलें. तरी आसतना जेजूक ताणें सोडूंक ना. आपल्या भावाताक सोबता तें शिसांनी केलें आनी ताचें जिवीत देवा मुखार अमोर जालें. आमकां जण एकल्याक होच क्रिस्ताचो उलो. पाटलावदारां कशीं क्रिस्ताची ओळख आनी अनुभव घेवन वाडूंक आमच्या उतराकोन्याचो परजोड दुसऱ्यांक जावंक आनी वेगवेगळ्या वावरांतल्यान जेजूक गवाय दिवंक ह्या नोवेनांतल्यान भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे फुडें घालून ताचे भाशेन संवसारांत आमकां गवाय कर म्हूण मागुया. आनी जायते फावटी आमचें जिवीत जावंक ना जेजूक गवाय दिवपा सारकें ह्या सगल्या चुकीचो आमी उगडास करुया आनी देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसोणें मागून ह्या मिसा बेटेन भक्तीपणी वांटो घेवंक तयार जावया. आनी देवाचेच काकलुतीक उलो करून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सरपोत वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांनी चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यन सुदान सांकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सगल्यांक सासणाच्या जिविताक पावोंक. सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. आमच्यो जण एकल्याच्यो गरजो आमची मागणी ह्या वेळार देवा फुड्यान उबारुया. मोगाळ बापा, तूं मोही पासान फावो करताय ती आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक. कोतकोतीत ओतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमचीं काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चोड आनी चोड भर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दानियल प्रवादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव दानियल एकदम घाबरलो आनी म्हज्या तकलेंतल्यान दर्शनां घोळटालीं तांकां लागून हांव सामको कापूंक लागलो. म्हणटच थंय लागीं आसलोल्यांतल्या एकल्याशी हांव गेलो आनी सगलें घडलां तातूंत कितें सत आसा तें म्हाका सांग म्हूण हांवें ताचे लागीं मागलें. जबाब दिवन ह्या वस्तूंचो अर्थ ताणें म्हाका दिलो. हीं 4 व्हडलीं जनवरां म्हणल्यार पृथ्वीमेर उपजतले ते 4 राजा. पूण राजपदवी भोव वर्त्या देवाच्या भक्तांक मेळटली आनी सदांकाल सासणाच्या सासणांक राज तांचेंच जातलें. तेन्ना हांवें 4थ्या जनावराचो अर्थ विचारलो, कारण तें जनावर हेरां परस वेगळें आसलें. एकदम भिरांकूळ, कित्याक
ताचे दांत लोखंडाचे आनी ताचे चोपके पितूळचे. ते खाताले, पिठो करताले आनी उरलां तें आपल्या पांया पोंदांक माडयताले. तशेंच ताच्या तकलेर आसलेल्या 10 शिंगांचो अर्थ हांवें विचारलो. आनीक एक दुसरें शिंग कित्याक उपजलें आनी पयलीं 3 कित्याक पडलीं आनी ह्या शिंगाक कित्याक दोळे आनी बोडाय उलोवपी तोंड आसलें आनी हें शिंग कित्याक हेरां परस बोडाय दाखयतालें हें सगलें हांवें विचारलें. भक्तां कडेन झूज मांडून तांकां दोमायताले म्हूण हांवें देखलोलें तें शिंग हें. पूण शेवटाक काळा युगां आदलो तो आयलो आनी ताणें भोव वर्त्या देवाच्या भक्तां खातीर न्हीद करून दिली आनी तेन्ना भक्तांनी राज आपल्या ताब्यांत करचो वेळ पावलो. ताणें अशें म्हणलें, चवथें जनावर म्हणल्यार पृथ्वीमेर उपजतलें तें चवथें राज. हें राज हेरां राज्यां परस वेगळें आसतलें. तें आख्खी पृथ्वी गिरासतलें, पांयां तळा तिका माडयतलें आनी तिचो चुरो करतलें. 10 शिंगांचो अर्थ असो, ह्या राज्यांतल्या तेग राजा उपजतले आनी हांचे उपरांत आनीक एकलो राजा. हो राजा पयल्या राजा परस वेगळो आसतलो आनी त्या तेगा राजांक सकला उडयतलो. तो भोव वर्त्या देवाचेर आड उलयतलो आनी भोव वर्त्या देवाच्या भक्तांक तो सतायतलो. काळ आनी समूर्त तो बदलूंक सोदतलो आनी देवाक ताका भक्तांक आपणाचे आधीन करूंक दितलो आनी भक्तांक ताचे आधीन करतलो. एका काळाक, 2 काळांक आनी अर्द्या काळाक. पूण ताची मुनसुबी जातली आनी देव ताचे कडली पदवी काडटलो आनी ताचो सत्यानाश करून ताचें निसंटण करतलो. आनी पदवी आनी रायपण आनी अंतरला खाला आसलेल्या सगळ्या राज्यांचें व्हडपण भोव वर्त्या देवाच्या भक्तांच्या पोरजेक देव दितलो. ताची पदवी शासनाची पदवी आनी सगळीं सोमराज्यां ताची सेवा करतलीं आनी ताचें आयकतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. ताका महिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनांक. म्हणुया, ताका महिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनांक. मनशाच्या पुता दुवानो सर्वेस्पराक वाखाणात. इस्रायेला सर्वेस्पराची वाखाणी कर. जबाब, ताका महिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनांक. सर्वेस्पराच्या याज्ञिकानो सर्वेस्पराक वाखाणात. सर्वेस्पराच्या सेवकानो सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब, ताका महिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनांक. प्रमाणीक मनशानो सर्वेस्पराक वाखाणात. भक्तिवंत आनी खालत्या काळजाच्या मनशानो सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब, ताका महिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनांक. शुभ वर्तमानाक उबी रावुया. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वगत मागणें करून जागृत रावात. तयार रावात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जेसून आपल्या सिसांक म्हळें, तुमी तुमची चोत्राय दोरात, ना थोर जेवणा खाणांक लॉपडॉन बेबदीकाय करून आनी ह्या जिवाचे उस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात येत. संवसारांत आसलोल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगळ्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वांटून येवंक, मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सदां मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें प्रितीच्या भाव भयणीनो, एका दिसा जेजूच्या पांयां सोरशीं आशिल्ल्या फुलांनीकूय जेजूच्या गोड्यांत आशिल्ल्या फुलां लागीं विचारलें, तुमी थंय वयर पावोंक तुमी कितें केलें? कशीं तुमी जेजूच्या गोड्यांत पावलीं? आनी तेन्ना वयर आसलोल्या फुलांनीकूय सकयल आसलोल्या फुलांक सांगलें, तूं जेजूच्या गोड्यांत पावोंक सोदता जाल्यार काळजाक सुई तोपून घेवची पडटा. मोगाळ बाबा भयणीनो, बावतिस्मांत आवन आमकां सगल्यांक जेजूची पाटलावदारां म्हूण आमकां आमंत्रण आसा. पूण आमी जेजूची गरीब भाशेन मोगान पाटलाव करतलो जाल्यार आमी पयले सुवातेर ताका अणभवूंक जाय, ताका ओळखूंक जाय, ताचे लागीं आमी शिकूंक जाय, आमी आमकांच काली करूंक जाय आनी ताचें जिवीत म्हजें जिवीत म्हूण स्विकारून आमी ताचे गवाय जावंक जाय. Wearing a cross doesn't make a person a disciple of Christ, but carrying one does. आमी बेस्तेच जेजूचो कुरीस गोड्यांत घायले म्हणटोच आमी पाटलावदार म्हणूंक जायना. पूण आमी जेजूची खरे भाशेन पाटलावदार करतले जाल्यार बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी आमकांच पाट करून सगळें फाटीं सांडून आमी जेजूचे आमच्या जिवितांतल्यान आमी गवाय दिवंक जाय. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा बागेवन फ्रांसीस शावेराची देखीन जेजूची पाटलावदारां म्हूण आमी गवाय दिवया. आनी ह्या विशयाचेर हांव म्हजो नियाळ कोत्ता आसतना म्हाका सिस्टर रानी मारियाचो उगडास आयलो. सिस्टर रानी मारिया इंदोर उदयनगर म्हणटा तेका सामक्या केळ्या गांवांत तिका तिच्या सुबिरेरांनी पाठयली आनी थंय गरीब लोकांची ती सेवा करताली. पदवी आशिल्ले मनीस ह्या गरीब लोकांक किकोन करताले, तांकां पिडापीड दिताले आनी ह्या पासत सिस्टर रानी मारिया तांचे होक राखूंक ती आपूण झुजताली. ह्या भुरग्यांक आपूण शिकयताली. गव्हर्मेंट ज्यो स्किम्स आसात हांचो बरो फायदो ह्या भुरग्यांक मेळूंक, ह्या लोकांक मेळूंक ती जायतो प्रयत्न करताली. आनी ह्या पासत हे पदवी आशिल्ले मनशांक सिस्टर रानी मारियाची चड आडकोड जाताली. तिका ते धमकी दितात पूण सिस्टर रानी मारिया फाटीं सरोना. आनी एका दिसा सिस्टर रानी मारिया बासीन तावन आपल्या घरा वेताली तेन्ना बास जेन्ना एकसुर्य जाग्यार पावली तेन्ना एका निश्ठूर मनशान सिस्टर रानी मारियाक ओडीत ओडीत बासींतली भायर काडली आनी तिका गोडे गोमलें आसतलें तें आतां म्हाका जिवेशी मारतलें. आनी सिस्टर रानी मारियान ताका सांगलें, यू मे किल मी but you will not be able to kill the love of Jesus that I have in my heart. तुमी गोडे म्हाका मारशात पूण जो जेजू क्रिस्ताचो मोग म्हज्या काळजांत आसा ताका तुमी केन्नाच मारूंक जावचें ना. आनी सुमार 54 पावटी तिचेर सुरी मारून जेजूचें नांव घेत घेत सिस्टर रानी मारियान थंयच आपलो प्राण सोडलो. मोगाळ बाबा भयणीनो, there are no crown bearers in heaven who have not been a cross bearers on earth. संवसारांत कुर्सा विणे स्वर्गार मुकुट ना
आयचें पयलें वाचप जावन आसा दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप आनी दानियल प्रवादी आपल्याच्या वाचपांत निमणे वळींत आमकां देवाच्या राज्याची खबर आमकां सांगता जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं सगळ्यांकून व्हड वायट आनी सगळ्यांकून खोल निराशीपण ताणें नपयत केलें सगळ्या ताच्या बळान आनी सगळ्या ताचे शक्तीन ताणें वायटाचो भस्म केलो आपल्याच्या मरणा वरवीं ताणें आमचें मरण नश्ट केलें आनी आपल्याच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं ताणें आमकां एक जिवीत मेळोशें केलें आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्याच्या सिसांक शिडकायता कामचार आनी बेबदीकाय करून तुमची काळजां जोड जातीत त्या पासत विवेकपणान जागृत आसूंक मागणें आमी करूंक जाय मोगाच्या बाबा भयणीनो जेजूची पाटलावदारां म्हूण आमी गोवाय दितलीं जाल्यार एकचारान भावार्थ जेवन सहभागिलीपणान आमी जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक जाय जेन्ना आमी एकचारान आनी सहभागिलीपणान आमचे मिसांव जियेता तेन्ना आमी जेजूचे गोवाय शुभ वर्तमानाची तत्वां मुल्यां आनी पवित्र सभेची शिंकूण आमी बरे तरेन परगट करूंक पावता सिस्टर राणी मारियान गरीब दुबळ्यांची सेवा करून स्वताक झुजून मार्तीरपणांतल्यान तिणें गोवाय दिली भाग्योन फ्रांसीस शावेरान आपल्याच्या जिवितांत हेंच केलें आपल्याचो गांव सोडून देसां देसांनी वचून जेजूचो पाटलावदार म्हूण सगळ्याक ताणें गोवाय दिलं कलकत्ताची बागियोन तेरेसा अशें म्हणटा तुमी आसात थंयच रावात तुमीच तुमचें कलकत्ता सोदून काडात आमी जेजूक परगट्टले जाल्यार आमी हांगा थंय वचपाची गरज ना पूण आमी आसात थंयच रावन आमी जेजूक परगटूंक जाता आनी हें कशें करतलें हांव पयले सुवातेर आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या चालत्या जिवितांतल्यान आमी जेजूक गोवाय दिवंक जाता आमच्यो जबाबदाऱ्यो बरे भाशेन पाडूंक जावं आमच्या वावराच्या जाग्यार वेळाक पावूंक नेम कायदे बरे भाशेन पाडूंक जावं ते ट्रॅफीक रुल्स आमची जिवितांत शिस्त पाडूंक वो पिरगोजीच्या वावरांत आमी मिसळ जावंक जेन्ना आमी हें करता तेन्ना आमचें आख्खें जिवीत गोवाय जावंक पावता दुसरे सुवातेर मागणें जेजूची पाटलावदार म्हूण गोवाय दितली जाल्यार मागणें आमच्या जिवितांत आसूंक जाय मागणें आमकां एकदमूच गरजेचें आमी न्हूच आमचे पासत मागूंक पूण आमच्या बाबा भयण्यां पासत जी केरीत भाशेन जी मानिपूर आनी इस्रायलांत झूज जावन जखमी जाल्ल्यान कोश्ट सोंसतात आनी ह्या कोश्टांतल्यान ती जेजूक आमी पाटलावदार म्हूण गोवाय दितात ह्या लोकां पासत आमी मागूंक जाय आनी निमणे आनी तिसरे सुवातेर जागृताय आमच्या जिवितांत आनी जागृताय समाजांत जागृताय आमच्या फॅमिलींत आमच्या भुरग्यां सवे आमी जागृत आसूंक जाय आमच्या काजारी जिवितांत आमी जागृत आसूंक जाय आमच्या वाड्यांत आमच्या समुदायांत जंय कितें सारकें ना हाची जागृताय आमकां आसूंक जाय आनी समाजांत जें कितें वायट घडटा हाचेर निशेध मारूंक आमचो प्रवादीक ताळो वयर काडूंक आमकां ही जागृताय आसूंक जाय जेजूची पाटलावदारां कशी आमकां जायत्या आव्हानांक फुडो करचो पडटलो पूण विवेकपणान जागृतायेन आमी जेजूक मागण्या चिंतकून रावले जाल्यार आमच्यांनी काळजीदारपणी जैत व्हरूंक जाता तर भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूची पाटलावदारां म्हूण गोवाय दिवंक आनी जेजून परतून हे पर्यान आमी जागृत आसूंक हे पवित्र मेसाचे भेटेंत बळ आनी कृपा आमकां मागुया उबे रावया जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान गोवायकी दितली खरी पाटलावदारां ताची आमी जावंक आमकां देवाचो आदार ह्या थोड्याशा मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे नीज पाटलावदार आपले वागणुकेंतल्यान पोरजेक जावंक आपूण सांगता तें तांच्या जिवितांत दिसून येवंक देवा लागीं मागुया दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेचे
आटे विटे सजमून घेवंक धर्मामध्ये तोंटे उप्रासतात ते सुटावे करून आनी आपल्या बऱ्या जिविताची बरी देख सोमेस्तांक दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूळ कर. आमी सोमेस्तांनी जेजूचे जोळटे फोलेर कशे बागुयोंत फ्रांसिस्का भाशेन हुर्बेवंत गोवाय आमच्या सोरभोंवती आशिल्ल्या बऱ्या उतरांतल्यान कोरणेंतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूळ कर. आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत वावुरतल्या दर एका मोटवाशी भयणांनी जेजूची विचून काडलेली नीज पाटलावदारां कशीं आपल्या वावरांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक तांकां कृपा मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूळ कर. थोडोसो वेळ ओगीच रावन तुका कितें जाय तें बाबार्थान देवा लागीं माग. सुर्गींच्या मोगाळ बाबा, पवित्र स्नाना वरवीं तुजे पुताचे पाटलावदार आमी जाल्या आनी तुका जाय ह्याच तुज्या पुताक आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक गोवायकी दिल्ली. तर हे वेळार तुजी कृपा तुजें बोळ आमकां दी आनी ह्याच बोळान आनी कृपेन भरून तुज्या पुताचे अकोंड गोवायकी ह्या समाजाक दिवंक आमी पावूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. मोच्या बाबा भयणांनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोरपोत वेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी खेपी सभेच्या दावाक सवेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कुरपेचें बोळ दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सुरवेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोरपोत वेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं
आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर ओपताव, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटाव. तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक आमी ओतरेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट आमी परगटुया. सोमिया जेजू आमी हो उदक खाता आनी हे काळशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येयसर आमी तुजें मरण परगटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडबोडीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अके प्रितुमेचेर विस्तारलो लेतचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या नेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबरचो धोरण मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्योन सुसे तिचो पोती, भाग्योन धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपूत वेदार बापा सरबंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक बाबा भयणानो आमकां सगल्यांक जेजूची पाट लावधारां जावंक आपोवणें केलां आनी ताकाच आमी गोवायकी दिवंक उलो केला तर ह्याच आपोवण्यांक आमी विस्वाशी रावूंक देवाचो आदार जेजून ताच्या पुतान शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान मागून घेवया. आमचे बापा सुर्गींचे तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तालेन पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली विघ्नांतली ताळण्यांतली आनी पिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबोसकाय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली बाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान आनी मोगान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सुमेची शांती सुदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन जेजूची शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणान आपयल्यान सोगलीं आमी सुबाकी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान तांणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फक्त तांणीच कोमनांव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये साणी बप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए. Sobre te pio
आमचे दोळे ह्या वेळार आमी धांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजांत शिवलेल्या जेजूचें आसने आमी अणभवुया आनी ताका आमचे दिनवास उबारुया. प्रार्थूया. सुरपुदवेदार देवा आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुज्या मोगाची वेंगेंतली आनी आमच्या भावा भयण्याच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. हे हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. बसुया. आयची मिसाची भेट समोरुमलोल्या पाद्री मिलाग्रेस फेर्नांडीस आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या दियाक्न जोएल रॉड्रिगीज हांकां आमचे दिनवास. तशेंच भयण फेबियोला हाच्या फुडाऱ्या खाल गायनाची मांडावळ करतल्यांक दिनवासता. आज बागियोन फ्रांसीस शावियराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. दिसपट्ट्या नोवेनाचो मिसांचो वेळ जावन आसा सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजची 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. फेस्ताच्या दिसाक मिसांचो वेळ हे पोरी. सकाळची 4:45, 5, 6:15, 7:30, 9:15 आनी 10:30 पोरबेचे मीस. सांजची 1 वाजता, 2, 3, 4, 5 आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलेच्या सांक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11 वाजता वचूं येता. पोरबेच्या दिसा कुमसारां आसची नात. कोणूय फुलां भेटोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या लिटरची डेस्कार व कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावाची वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेच पुलिसेक कळोवचें. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यान बाजिलिकेन पवित्र संस्काराची बोजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटीन भक्तीपणी भाग घेतलेल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. आयचो दीस म्हत्वाची भयणां पासत भेटयला. तशेंच 12:15 कन्नडा भाशेन मीस आसतले. डिसेंबराचे 3 तारखेर पुर्तुगेज भाशेन 11 वाजता मीस आनी 12:15 यात्रेकारांचे मीस आसतले. मीस सोंपतोच जीं कोण माटवांत आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक वाट दियात. उपरांत जीं कोण भायर आसात तीं भितर सरात. 5 तारखेर मंगळारा दीस मीस आसतले सकाळीं 6, 7, 8 आनी 9:15 वाजता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोत वेधार दिव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. जेजूची पाटलावदारा म्हूण सगल्याक गोवाय दिवंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागिवोन फ्रांसीस शावियराच्या नवेनाचे मागणे सांगातान करुया. बागिवोन फ्रांसीस शावियरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. सोन एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदी तेशा ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन.